तिस्क उसगावची ही कविता हिरेमठ. ती मूळ बेळगावची, पण फाटली 35 वर्सां जाली ती आपल्या चल्या सयत गोंयांत रावता. फाटल्या 8 वर्सां सावन ती फुलांचो धंदो करता. तशेंच ल्हान भुरग्यांचे माणे, लग्ना खातीर लागपी तोरण आनी हेर सामान लेगीत ती विकता. ह्याच वेवसायाचेर आपल्या संवसाराचो गाडो चलोवन तिच्या चल्याचें शिक्षणूय पुराय करता. मात ह्या वेवसायात कविताक सरकारा कडल्यान कसलोच आदार मेळना. सरकाराच्या विश्वकर्मा येवजणे अंतर्गत तिने 8 दिसा फुलांचे हार गुंथपाचे प्रशिक्षण घेतला. सरकारा कडल्यान आदार मेळ्ळो जाल्यार हो फुलांचो धंदो वाडयतले अशें कवितान सांगलें. 8 वर्सां जालीं. 8 वर्सां जालीं. आनी फुलां बी खंयच्यान हाडटा? फोंड्याच्यान हाडटा. फोंडेच्यान. तुमी रोयता? ना. फोंडेच्यान हाडटा. हय. आनी मागीर हांगा हाडून तुमी हार गुंथता. हय. आनी कितें कितें करता फुलां पासून? हार करता, लग्नाचे ऑर्डर घेता आनी फुलाचे घेता आनी काही माटो बी जे बी सजोवपा आसल्यार देवळाचे बी ते बी घेता. मेळटा तुका? हय हय. आनी तुजी हरशी घराची परिस्थिती अशी कशी आसा? कितली जाण फॅमिली? फॅमिली म्हणल्यार म्हजे मिस्टर एका आसा, तो आमकां सोडून पयस आसता. हांव आनी म्हजे चेडो आसता. चेडो कितें करता? तो BSc एग्री करता. BSc एग्रीकल्चर करता. हय. पूण ह्याच वेवसायाच्यान ताका शिकयला हय. हितूंतल्यान न्हू त्या हय. धंद्यातल्यान. आनी खंयची जोड वेवसाय ना? ना. आनी तुका कितें जाय अशें सरकारा कडल्यान बी तुका सपोर्ट असो कितें बी मेळटा तुमकां? ना कितें सपोर्ट ना म्हाका. पयलीं आतां गव्हर्मेंटान कितें सपोर्ट ना आमकां अजून पर्यंत. गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट कांयच ना. ना. अशी आनी खंयची गव्हर्मेंटाची स्कीम बी तुमी घेता अशी ग्रहदार बाकीच्या ग्रह आधार येता म्हाका. ग्रहदार येता? हय. पूण असली वेवसाया बाबतीन ना. तुमी खंय एप्लाय बी केल्ली सपोर्टा खातीर बी ना. करूच ना तुमी ना. हांगा? आनी तुका धंदो वाडीन सगळी दिसता काय? हय. तेन्ना सरकाराची मदत बी घेतली? ना अजून पर्यंत केलें ना हांवें. न्हू आतां धंदो वाडोवपा खातीर सरकाराची मदत घेतली, वेगवेगळ्यो स्किमी आसा न्हू, हय. मदत घेतली? घेतली हांव, मेळ्ळ्यार घेतली हांव. तुमी हरशीं खंयची? आमी कर्नाटकचे. रावता कितले वर्सां गोंयांत? गोंयान असून आमी 30-35 वर्सां जालीं. 35 वर्सां? माय माव बी असून 60-70 वर्सां जालीं. 60-70 वर्सां गोंयांत हय. माय माव बी आसून? हय. तुका जाले 35 वर्सां? हय.